फाटले 4 दीस जाले सारमानस पिळगांवचे शेतकार वेदांता खण कंपनी आड आपल्यो मागण्यो घेवन रस्त्यार देवल्यात. न्याय मेळना म्हण आतां बायलो सुद्दां ह्या मागण्यांक समर्थन दिवन रस्त्यार देवल्यात. आमी सगळे अधिकारी आमदार सरकारी दरबारी वचून आमकां न्याय मेळचो म्हूण फावटी मारतात, तरी कोणाचेच आमचेर लक्ष ना अशें थळावे लोक सांगतात. म्हण आतां बायलोय रस्त्यार देवल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. फार्मर आमचो माटवाडा आनी अशीच आमची पळय आतां पळय तेणी सांगला पळय माटवाडा जंक्शनाचेर आमचे अशें प्रॉब्लम जाला पळय, तशेंच ताका 100% सारमांचेर ताका प्रॉब्लम जातले. आमी सगळी सर्वे काडलेली आहा तेजी आनी कंपनीचे थंय कांयच ना. आनी म्हाका थंय 3700 सुमार किलोमिटर जागो आहा आनी आमी 23 भागिली आहा थंय. आमी थंय ताका आतां परत दर आमी घालतले केस तेजेर चालू आहा आमचे घाला. जो पर्यंत आमची मागणी मान्य करिना तो पर्यंत आमी तांकां थंय कशें हें करून दिवचें ना. आमी हांगासर आमच्या पोटाक लागून येयल्ली आसा. आमची तेंच्यांनी शेतांय घेतलेली आसा आनी कामां वयल्या लोकांकूय काडून उडयल्या. आमी कितें करपाचें आतां? ताका लागून आमी आतां हांगा येयल्या कित्याक आमचें शेत आमकां जाय म्हणून आमी मागोंक येयले हांगासर. ते आमकां तेंच्यांनी शेत दिवचें ना तर हें करचें, कामाक घेवचें. म्हणजे काम हे बंद नासल्यार कितें करपाचें? हे आतां आमी कित्याक हांगा रावता? कित्याक हेका लागून रावता न्हू, पोटा लागून. शेत तुमी आपले ताब्याक घेता, हें करता, गाडी व्हरोन दिना, हें करता, कशें जातलें हें? कंपनी तरी समजोंक जाय न्हू. आमदाराक गेल्यार आमदार आपले एक सांगता, ते एक सांगता, कशें जातलें तर? आमी कितें करपाचें? भुरगीं बाळांक कशें पोसपाचें आनी कशें चलोवपाचें? आयज न्हू कंपनी स्टार्ट केली. कंपनी स्टार्ट करतना 6 म्हयने जाले आतां ओर व्हरता जाल्यार इनलिगली व्हरता. आमचे कडेन सगळी कागदपत्र सगळे आसून आमकां ते शेतकार धर तांकां लुकसाण भरपाई खरी तिणी दिवपाची. तांकां विचारलें ते की सांगता 12 वर्सां कंपनी बंद आसली म्हणून आमी नुकसाण भरपाई दिवंक शकले ना. जर 6 म्हयने ते आतां ओर व्हरोंक शकता जाल्यार लुकसाण भरपाई आनी वर्करांक कांयच मेळोंक शकना. 6 म्हयन्यां नुकसाण भरपाई ते शेतकार बेकार हे आसा, तेंचे कांयच तेंच्यांनी करूं ना. ऑफिसरांक गव्हर्मेंटांक तेजो फायदो मेळ्ळो जाल्यार शेतकाऱ्यांक कित्याक मेळोंक शकना? वॉर्ड नंबर 5 हांव पंच आसा. जेन्ना पयली मिटींग जाल्ली कंपनीची आनी पंचांची, तेन्ना आमी कंपनी कडेन रिक्वेस्ट केल्ले की जेन्ना तुमी रिक्रुटमेंट एड घालता भायर तेन्ना तुमी ती रिक्रुटमेंट एड पंचायतीक दिवपाची आनी आमी आमच्या वॉर्डान जे कोण आसा पळय सुटेबल त्या पोस्टाक आमी धाडटा. तेंच्यांनी ते कन्सिडर करूंक ना हांव म्हण सांगलेलें. पूण जेन्ना ते रिक्रुटमेंट करता पळय ते चडशे भायलेच आसता, पिळगोचे भायले. आनी सेकेंडली आतां जो इशू आसा तो शेतकऱ्यांचो आसा. तेंची मागणी कितें आसा की तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचें जे तेंच्यांनी तेंचें लँड यूज केला ते. ना जाल्यार तांकां परत ते लँड आसा तशें दिवपाचें जितून तेंच्यांनी आपल्या पोटाक लागून शेती परत करपाची. सो हो इशू आसा हो आतां कितलेशेच म्हयने चल्ला. सो खंय तरी तेंचे आयदर तेंचें कॉम्पेन्सेशन तरी दिवपाचें नाल्यार तेंचें लँड तरी तांकां तेंच्यांनी परत दिवपाचें जे करून ती आपलें पोट परत चलोवंक शकता. गोष्ट जाल्ली आसा मायनिंगेक लागून. खुबसो तेंप जाल्लो आसा. आमी कंपनी कडेन आनी ज्या गांवचो आमचो लोकल MLA आसा तशें आमची लोकल लिडरूय आसा तशीच आमचो MLA आसा. हेंचे कडेन खुबशे फावटी आमचे कामगार आमची जी गांवांतली शेतकरी आसा गेल्ले आसा रिक्वेस्ट करून की तुमी आमच्या खातीर सोल्युशन हाडात म्हणून मध्यस्थी करून. कितके वगत वाट पळोवपाची? जी नश्ट जाल्ली शेती आसा ती कोण रिकवर करतलो परत? हेच्या खातीर वावुरपी कोण? आमी तयार आसा आमच्या परीन काम करपाक, पूण कंपनी सपोर्ट करपाक रेडी आसा? कंपनी ऑलवेज शेतकाऱ्यांक आनी कामगारांक यूज करून घेता. आमच्या गांवाचो यूज करून घेतलेलो इतकी वर्सां. हे मायनिंग जो पर्यंत चलता तो पर्यंत तेंचेय बरें चलतलें. तांकां पडलेलें ना गांवाचे आनी कामगारांचे आनी शेतांचे सुद्दां. पूण जेन्ना परत शेती स्टार्ट जाली, मायनिंग व्हरपाक स्टार्ट जाली, परत हा सगळें डस्ट जावपाक लागलें, लोकांक इफेक्ट जावपाक लागलो, शेती नश्ट जावपाक लागल्या. लोकांचो एकूच डिमांड आसा जे शेत आसा ते परत हा तशें करून दियात किंवा हांगासर जे सामान तुमचे उडयला ते काडात हांगासरले. आयज 5वो दीस जाल्लो आसा. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आमकां पयलीं जेन्ना आमी पंचायतीक जेन्ना आमकां लेटर येयले की आमकां गांवान आमकां पंचायतीचो हेल्प जायो अशें म्हणून आमकां सगळे शेतकऱ्यांनी आनी वर्करांनी सांगले. त्या टायमाक आमी ग्राम सभेक आमचो हो विशय सद्या गेल्लो आसलो. पूण आमी 5 म्हयने पंचायतीन हेंच्यो शेतकऱ्यांच्यो आनी कलेक्टराच्यो मिटिंग्यो सोदीत 5 म्हयने कंटिन्यू चलताल्यो. पूण आमी पंचायतीन एक दीस सुद्दां तेंच्या मदीं कित्याक वचोंक ना हांव तें बी सांगता. कित्याक आमकां तेंच्यांनी सांगलेलें आमचो इशू सॉल्व जाता कितें तेजेर आमी तुमकां सांगता म्हणून पंचायतीक. म्हटल्यार अशे दीस येयले की 5 म्हयने सोंपोन 6 म्हयनो लागात येयलो पूण हेंच्यांनी एक इशू तेंचो सॉल्व केल्लो नासलो. म्हणटकूच म्हाजे कडेन शेतकरी येवंक पावले ना आनी कामगारांनी म्हाका कांय सांगलें ना. जेन्ना म्हाका दिसलें की हें खुबूच प्रकरण हाती भायर गेल्लें आसा तेन्ना म्हाकाच खंय तरी दिसलें. कित्याक आयज आमी ह्या गांवची प्रतिनिधी
ह्या नात्यान आयज आमी ह्या गांवाच्या वांगडान आमकां रावपाची आमी तयारी करपाक जाय आनी आमची अशी तयारी आसपाक जाय सोदीत.